नोकऱ्यांफाटल्यान धावू नाकात, शेतात वचात, सरकार सांगत असता. देखून शेतकार खर कष्ट करून शेतां रोयतात. पूण सांताक्रुजाच्या शेतकारांनी रोयिल्ल्या शेतांक उदक मेळना, देखून पीक काडपाक मेळना. शेतकारांनी कागाळी करून लेगीत संबंधित विभागांनी कानार केस ओडल्यात. शेतकारांनी ते विशयीची खंत उक्तायल्या. सांताक्रुजाचे पंचायतीत बुधवारा शेतकारांक शेतकी खात्यान सारे वाटले, पूण उदक नाशिल्ल्यान शेतांच कसोवपाक मेळनात. जाल्यार सारे खंय घालप अशें म्हणत शेतकारांनी आपले सगळे प्रश्न तांच्या मुखार मांडले. आयकात तांकां. आमचे प्रॉब्लेम कितें जाल्ले, आमची शेतां खूब पाटी मोत्ता हिंगासर. आजून पासून कोणें एक्शन घेवना. आमी कितली एप्लिकेशनां केली, आजून पासून कांय आमकां रिस्पॉन्स ना. आतां म्हणटा आमकां रिस्पॉन्स दितले म्हणटा, पळोवया आतां केन्ना दिता पळय ते. शेतां मेल्या कितलेच पाटी आमची. आनी आमी हय डॅमेज जाली आमची सगळी. आमी एप्लिकेशन कितलेच पाटी केल्या, कोण केन्नाच एक्शन घेवंक ना आजून पासून. माणे प्रेझेंट एप्लिकेशन आहा सगळी. हय म्हाका पंचायतीन सांगला आतां हेल्प करतले म्हणून. एग्रीकल्चर एक पडे येयलेले आजून पासून तेणी आमकां कांयच दिवंक ना म्हणून. पयले एक पडे गेले 10 वर्सां फाटीं, मागीर आनीक पडे येयले आमकां कितले पडे सायनींग केले, आजून पासून कांयच आमकां एक्शन घेवंक ना आमची. आतां दिला जाली म्हाका 5 दीस दिल्यार. हय जाले म्हाका 5 दीस जाले. कोणाची शेतां पाड जाल्यात तांणी मुखार येवचे. शेतकार कमिटी बरोबर बसका घेवन हे समस्येर उपाय काडटले अशें आश्वासन थळाव्या सरपंचान दिला. शेत आमचे जी शेतां प्रोमोट करचे, हें करचे, एनकरेज करचे रोवपाक, एनकरेज करपाक जाय म्हणून आमी तांकां हो हें केला, आय स्कीम दवरल्या, ही एग्रीकल्चराचें हें दवरला, टॉक दवरला. सो हांव मागता आमच्या लोकां लागीं जे शेतकार आहा तेंची जी पळय शेतां पाड पासून आहा तेणी फुडें सरचें आनी ती हें करची, रोवची म्हणून. कित्याक जायते बेनिफिट्स गव्हर्मेंटान आमकां हें केलेले आसा ते आतां आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या स्टाफान येवन इंट्रोड्यूस केलेले आहा. सो ही म्हजी विनंती लोकां लागीं ते फुडें व्हरपाक शेतकारांचे. सो आमी कितें करतलीं, शेतकार कमिटी आसा ती प्लस कम्युनिदाद आनी WRD घेवन तांकां एक पाट आमी मिटींग घेतली आनी मागीर आमी फॉलो अप करतली तेंचे कडेन, तांकां उदक पावपाक आनी शेत बरे भाशेन हें जावपाक, तेंचें वाड जावपाक शेताची. जर पळयलें तर एग्रीकल्चर जी आसा इट इज टोटली बेस्ड अपॉन नेचराचेर आसा. जो उदकाची जी कमतरता सपोज आयली तर आतांच म्हटलें की तळे जे आसा, जर हाचे वॉटर सोर्स जर कितें लागीं आसा ते चॅनलायज करपा खातीर जी कितें सपोज आयडियाज आसतली ती अवश्य तेंच्यांनी मांडची. जर आमचे झोनल एक्शन ऑफिस आसा, जे आमचे जेडो आसतले किंवा एसिस्टंट एक्शन ऑफिसर आसतले, तर तेंच्यांनी पर्सनली जर मिटींग जे आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवन तेजो कितें प्रॉब्लम्स जो आसा तो सॉर्ट आउट करूंक शकता. किंवा आमचे जे कन्सर्न विलेजींतले सरपंच जे आसतले, विलेज पंचायत आसतले किंवा लोकल MLA आसतलो, तर तेच्या द्वारे ते सॉर्ट आउट येवंक शकता. की अशें ना की खंयच्याच प्रॉब्लम्सा सोल्युशन आसतलें, फक्त तेजें डिस्कशन करून तर प्रॅक्टिकल करचें पडटलें आमकां. शेतकार कमिटी हा कोमदीता घेवया बाराबून बसया, कित्याक आमचे कडेन उदक आसा, उदक ना न्हू, ते आमी कितें वर्कआउट करुया. आतां हे तुकाय घेवन बसया आमी कोमदीता मिटींग WRD शेतकार कमिटी हे स्वता करुया कितें म्हणून. वील नॉट पळय आमी तुमच्या बाराबून आसा, पंचायत तुमच्या बाराबून रावतली एनी कंडिशन. आमकां फार्मर कालाफ्रान जाय आनी हेज्याकीन नेक्स्ट इयर आमकां डबल फार्मर जाय. तुमकां कितलो कोणी सपोर्ट जावं आमची पंचायत तुमकां करतली, हें आमचें एश्युरन्स. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.